नमस्कार। आम्ही सध्या आसात मोर्जे विठ्ठलदास वाडा दर्या देगेर आणि आम्ही दर्या देगेर जर पळयतात जाल्यार जी काही मालकांची जी पाळीव जनावरां आसतली गायी बैल हे पाळीव जनावरां आसून देखीत मालक त्यांका आपल्या गोट्यान न बांधता अशे दर्यार सोडून दितात। काही वाठारांत ही पाळीव जनावरां आमकां हमरस्त्याचेर दिसतात, लोकांच्या शेतांनी दिसता आणि जे कोण शेतकरी काबाड कष्ट करून पीक पिकयतात तांचे लुकसाणी करपाचो यत्न व्हडा प्रमाणात चालू आसा। हाचेर सरकारान दखल घेवनूय फाटल्या काही दिसांनी थेट पंचायतींक इशारो दिल्लो की ह्या गायींचेर कारवाई करची, जी जनावरां भडकी आसात तांचेर कारवाई करची। सरकार कडल्यान खास निधीही या बेवारशी जनावरांचो बंदोबस्त करपा खातीर उपलब्ध जाता, पण हाचेर पंचायत पालिका कित्याक ॲक्शन घेना हो एक व्हड प्रश्न निर्माण जाता। आता काही जनावरां थेट बिचाचेर जय आमचे पर्यटक येतात थंयसरही बिचाचेर भोंवतात, जे पर्यटक आसात तांकांय त्रास करतात। शिवाय जे बेवारशी कुत्रे आसात व्हडा प्रमाणात हांगा श्वान असतात, त्या श्वानांक काही देशी परदेशी जे पर्यटक असतात ते पर्यटक खाण जेवणा दितात आणि हे श्वान हांगारच रावता। मागीर अशे केन्ना तरी श्वान काही पर्यटकांचोय चावा घेता, असो गायचोय चावा घेता। हाचेरय खंय तरी बंदोबस्त करचो अशी या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर,